काल ॲक्च्युली वेन्झुवेगसान एक स्टेटमेंट केला की सीए जे आसा ते एंटी मायनॉरिटी आसा आणि तो म्हणटा की हे बेजिकली चूक ते ताका कंडेम जाला किंवा ताजेर एजिटेशन जाल्या. तर म्हाका वेन्झुवेगसाक एकूच प्रश्न विचारूंक जाय की ऑपोजिशन कोणें केलें, कंडेम कोणें केलें? शाहीन बागान जाणी देश तेरे तुकडे होंगे म्हणलें किंवा ते चीन केलेंगे आझादी म्हणणाऱ्या लोकांचो विरोध हो लेजिटिमसी ठरयतलो काय? आणि मेन वायट दिसता ही गजाल की वेन्झी हो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आणि इतले आसून सुद्धा तो खंय तरी पार्लमेंटाक अंडरमायन करूंक सोदता. म्हजे ताका एकूच प्रश्न जो आम आदमी पक्षाक आसा, वेन्झुवेगसाक आसा, की जे आमचे हिंदू भाव आसा, क्रिस्तांव भाव आसा, भाव आनी भयणी आसात, तांकां जर सिटिझनशीप मेळटा, एक्सेलरेटेड सिटिझनशीप मेळटा जाल्यार हांच्या पोटान कित्याक दुखता? खंय तरी फक्त मुसलमान समाजाक भायर दवरला अशें म्हणून ते विरोध जे करता ते कितपत योग्य आसा? तर म्हाका दिसता खंय तरी जे लोकांक एक्सेलरेटेड सिटिझनशीप मेळटली ताजो विरोध करून ते आमच्या हिंदू भाव भयणांक, आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणांक डिनाय करता. आणि जेन्ना आज आमच्या लोकसभेची इलेक्शन जातलें तेन्ना म्हाका दिसता तांणी गोंयकारांक एक्सप्लेन करपाक जाय की ते फक्त एका धर्माक अपीस करपा खातीर बाकीचे सगळे धर्म आसत, म्हणजे तातूंत सीख आसत, जैन आसत, बुद्धिस्ट आसत, पारसी आसत, ते एका धर्माच्या अपीजमेंटा खातीर ते बाकीच्या धर्मांचो विरोध कित्याक करता किंवा तांकां कित्याक फॅसिलिटीज मेळूंक दिना? म्हजो इतलोच प्रश्न आसा. त्यामुळे सीए हे जे धर्मा खातीर ज्यांचेर अत्याचार जाता ते मागीर बांगलादेशान आसत, ते पाकिस्तानान आसत किंवा अफगाणिस्तानान आसत, तर फक्त धर्मा खातीर तांकां त्रास दिवन ते जर इंडियन येता आसत, रिफ्यूज घेता आसत जाल्यार तांकां सिटिझनशीप मेळपाक जाय, तांकां सेकंड क्लास सिटिझन्स कशे ट्रीट करपाक जायना. आणि म्हणून सीए हाडिल्लें. तर सीए हे मायनॉरिटी विरोधान न्हय तर बाकीच्या देशांनी जे मायनॉरिटीज आसा जांकां धर्मा खातीर त्रास दिलो वता तांकां सिटिझनशीप बेगींतल्या बेगीन मेळची, तो हो बीजेपीचो कमिटमेंट आशिल्लो, हो मोदीची गॅरंटी आशिल्ली, ती आमी विथ द रूल्स आमी फुलफील केल्या. फक्त तुका कित्याक दिसता की तो मुस्लिमांकूच टार्गेट करून हे जातलें म्हणटा? ताणें म्हणलां न्ही की ताणें आपल्या कमेंटानूच म्हणलां की सगळ्याच रिलिजनांक कित्याक ना, तर रिलिजनाचेर कित्याक? तर एकूच रिलिजन जें आसा, म्हाका परत सांगन दिसता की मुस्लिम्स आर नॉट अ मायनॉरिटी इन बांगलादेश किंवा पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तान. तर ज्यांचेर धर्माच्या आधाराचेर पर्सिक्युशन जाता तांकां सिटिझनशीप दिवपाचो हो बील आसा. आणि ताच्या खातीर परत म्हणजे सीए जे आसा ते आमी कितें बॅकडोरांतल्यान हाडूना. दीस वॉज अवर मॅनिफेस्टो प्रॉमीस आणि वी हॅव डिलिवर्ड इट. त्यामुळे अनेक मोदी की गॅरंटी विथ द सीए रूल्स म्हाका दिसता जाल्या.